येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. टॅक्सी आणि रिक्षाकारां खातीर करतले हे महामंडळाची स्थापना. टॅक्सीकारां आड दिल्ल्या उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याक सर्वोच्च न्यायालयात दितले आव्हान. आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवालाची घोषणा. मडगांव मार्केटा भायर पे पार्किंगचे पैसे घेवप हो हफ्ता वसुलीचोच प्रकार. बेतूल, पणजी आणि वास्कोच्या बोटकारांचो आरोप. बोटकारांक जाल्ले मारपेट घडणुकेचो केलो खर निषेध. 21 नोव्हेंबरा मेरेन जोडटलो पावस. कांय कडेन कमी जाल्यार कांय कडेन उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांव न्यू मार्केट बिल्डिंगेच्या स्लॅबाचो कांय भाग मंगळारा राती अचकीत कोसळ्ळो. मार्केटान आयिल्लो एकलो मोठ्या नशिबान वाटावलो. सुदैवान कोणाकूच मार लागलो ना. दुरुस्तेच्या उणावाक लागून मार्केट बिल्डिंगेची सामकीच अवतिकाय जाल्या. दुरुस्तीच्या उणावाक लागून मार्केट बिल्डिंगेची सामकीच अवतिकाय जाल्या. आता पावसाचे उदकय बिल्डिंगेच्या कॉन्क्रीटांतल्यान पाझरपाक लागला. पालिका नगराध्यक्षान बिल्डिंगेच्या दुरुस्तीचे आश्वासन दिल्ले, पूण 9 महिने जाले तरी अजूनय बिल्डिंगेची दुरुस्ती जायना. ही आमची बिल्डिंग हा ही बरी एंटीक बिल्डिंग म्हणून एका 100 वर्सां जाली म्हणून आणि बरे पॉवरफुल हेजे काम बी बरें आहा म्हणून ते अशें भिजत रावले. वयर ते वयर वयर कांयच ना, ताका सपोर्ट म्हणून कांयच ना. वयर शेड म्हणटा ती ना, सगळें उदक जमता आनी ते मागीर हे जावन ते सगळें ते सिमेंटांतल्यान भितर येता आनी ते थोडे थोडे कोसळटा. सो हांवें तेन्ना ते इंजिनियराक दाखयले. चेअरपर्सन आसा म्हाका इन्सिडन्स केल्ले की आपूण जाता तितले बेगीन DMA कडल्यान फंड हाडून एक काम करता म्हणून. आज 9 महिने जाले कांयच ना, फक्त आश्वासनां देखील आयकले आमी. मार्केटान कांयच खंयच करूं ना तेणें. आतां म्हाका समज हे आतां आज घेवन वयतलो हांव, समज हो समज ते प्रायोरिटीचे समज तो करना जाल्यार तेचेर म्हाका मोर्चा व्हरपाक पडटलो. काय बिल्डींग मोडी पर्यंत रावता काय म्हणून ताका विचारपाक पडटलें. या तर ते बिल्डींग सगळे मोडी पर्यंत रावपाक पडटलें, नाल्यार हे काम तरी करपाक जाय तेणी प्रायोरिटीचेर. हांव रिक्वेस्ट करता ताका तेणी येवन लक्ष घालपाचें आनी जाता तितले बेगीन काम करून घेवपाचें. आयज म्हाका एक सांगपाक सामकें दूख दिसता की मार्केटा भितरली आमची जी बरी ओल्ड बिल्डींग आसा थंयतलो एक बरो सिमेंटाचो कुडको रातचो पडलो. हो समज दिसाचो कोणाचे जर तकलेर पडलेलो आनी एक खंय तरी वायट जाल्लें जाल्यार कशें दिसतालें. आयज कितें वायट जावच्या पयलीं आयज हांव मडगांव म्युनिसिपालिटीचो शिवो कडेन मागता की जाता तें बेगीन हें कितें जाता पळय तें रिपेर करून घेवचें. लोकांचो जीव हे करचो. आयज कोरोना म्हणटा, कोरोना भितर आनी हे दुसरी आनी गोश्ट जावपाय ना, वायट जावपाय ना म्हणून हांव मागता मुद्दम शिवो कडेन की आयज जो म्युनिसिपालिटी आसा मडगांवची ती खंय तरी कितें जाता, खंय तरी मोडलेल्या, खंय तरी बिल्डिंगे खंय तरी आसा कितें तरी जाल्ल्या ते बिल्डींग रिपेर करची, खंय तरी लक्ष घालचो की फक्त कलेक्शन म्हणून जावचें न्हू. लोकांचो जीव आयज इम्पॉर्टंट आसा जीव. लोकां कडेन पयशे ना. आयज हांव मागता म्युनिसिपालिटी कडेन की तेणी जाता ते बेगीन हो रिपेर करून घेवचो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. टॅक्सी आनी रिक्षाकारां खातीर महामंडळ स्थापन करतले. टॅक्सीकारां आड उच्च न्यायालयाचो निवाडो आयला. ताका सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दितले. जर टॅक्सीकारांक एक्सिडंट जालो जाल्यार ताचो सगळो खर्च सरकार करतले. विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर आम आदमी पार्टीचो राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवालान घोशणा केल्या. मुखावेली विधानसभा वेंचणूक दोळ्या मुखार दवरून गोंयांत आम आदमी पार्टीचो प्रचार फुडें व्हरपा खातीर केजरीवाल गोंय दौऱ्यार आयला. बुधवारा ताणें वास्कोच्या टॅक्सीकारांची बसका घेतली. आयकात केजरीवालान केल्ल्या घोशणा. गोवा की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इन ऑटो और टैक्सी वालों को अगर माफिया बोलते हैं तो पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए. माफिया वो पॉलिटिशियन है जिन्होंने गोवा को लूटा है, माइंस को लूटा है. माइनिंग लूटते हैं ये लोग, अस्पतालों में लूटते हैं ये लोग, हर चीज लूटते हैं. गोवा का सारा पैसा लूट लिया इन लोगों ने. ये ऑटो टैक्सी वाले माफिया नहीं है. सबसे पहली चीज, एक मुझे बताया गया कि सरकार पॉलिसी बनाती है, ऑटो टैक्सी वाले से पूछा नहीं जाता. ऐसी पॉलिसी बना दी जाती है कि जिसकी वजह से आप सब लोगों को बड़ी तकलीफ होती है. तो हम एक कॉरपोरेशन बनाएंगे. उस कॉरपोरेशन में 1-2 अफसर होंगे और बाकी सारे ऑटो वाले और टैक्सी वाले होंगे. वो चलाएंगे उस कॉरपोरेशन को. वो बनाएंगे गोवा के टैक्सी वालों की पॉलिसी.
गोवा के टैक्सी वालों की पॉलिसी कोई पॉलिटिशियन और कोई ब्यूरोक्रेट अफसर बैठ के नहीं बनाएगा। गोवा की पॉलिसी गोवा के टैक्सी वाले बनाएंगे, ये आप तय करेंगे। रेट क्या होना चाहिए आपका, फेयर कितना होना चाहिए, ये आप तय करेंगे। फेयर साल में कितनी बार बढ़ाना चाहिए, ये आप तय करेंगे। पूरे टैक्सी के पूरे सेक्टर को आप लोग डिसाइड करेंगे, टैक्सी के लोग डिसाइड करेंगे, कंप्यूटर डिसाइड करेंगे कि किस तरह से पूरे सेक्टर को। टैक्सी वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके इलाज का पूरा खर्चा गोवा सरकार देगी, उसका फ्री में इलाज करवाया जाएगा, उसके इलाज का पूरा खर्चा गोवा सरकार देगी। आरटीओ दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। वही दिल्ली वाला सिस्टम गोवा में भी लागू करेंगे। केवल फिटनेस के लिए आपको साल में एक बार गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, नहीं तो आपको आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सारे सिस्टम को ठीक करेंगे ताकि आपको किसी को रिश्वत ना देनी पड़े, आपको किसी पुलिस वाले को, किसी ट्रांसपोर्ट वाले को, किसी भी अफसर को। अभी एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर जो है वो गड़बड़ है। गोवा सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर टैक्सी वालों का पक्ष नहीं रखा, इसलिए वो ऑर्डर आप लोगों के खिलाफ आ गया। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का जो मीटर वाला ऑर्डर है, उसको कल आपके टैक्सी के लोगों के साथ बैठ के बातचीत हुई। अमित जी यहाँ पे आए नहीं, अमित हमारे पार्टी में है, वो अमित जी ने जिम्मेदारी ली है, ये आपके गोवा के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। तो उस हाईकोर्ट के ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट में आपको अच्छा बड़ा वकील देंगे। तो आज मैं ये आपके सामने देखिए, जो मैंने 4-5 बातें बोली है, ऐसा नहीं कि अब जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी, और जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी में और भी नई नई समस्या आएगी। 2 फैमिली को और तैयार करना है, तो 3 चीजें। एक, सारे टैक्सी वाले झाड़ू पे वोट देंगे। दूसरा, हर पैसेंजर को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए बोलेंगे। और तीसरा, एक टैक्सी फैमिली 2 और फैमिली को तैयार करेगी। मंजूर है? अखिल गोय टॅक्सी संघटनेन आम आदमी पार्टीक तेको उक्तायला. पळयात ताचें म्हणणें. टॅक्सीकारा खातीर ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटान आज कितेंच केल्लें ना. आमी प्रत्यक्षान गव्हर्मेंटा कडेन सदांच मागताले की कॉन्फरन्स कितें तरी आमकां एक हेल्प करचो बारीक टॅक्सीकारा खातीर, कितें तरी दिवचें. जो बारीक टॅक्सीकार आयज कोविडाच्या हितून झुजतालो, पण आज ते दिले गेल्ले ना. ना त्याचेर कितें जालां, तेणी सांगलां एक कॉर्पोरेशन फॉर्म करतलो म्हणून. कॉर्पोरेशन कित्याक हे आतां जी स्टेप बाय स्टेप आतां कितें आसा, आमची जी हायकोर्टान जी हे आसा पिटिशन आसा, आनी आमकां ते आतां सद्या हे कसो येयल्लो आसा, आतां येयल्ले आसा मिटराचे, आनी मिटरा खातीर खूब लोकांक त्रास जाल्लो आसा. लोकांची परमिटां कॅन्सल करपाक तेंच्यांनी तांकां संबंद जाले. इवन म्हाका धाडलेलो आसा, हांवें आजून करूं ना कित्याक तितले जमान आसले. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पे पार्किंगाचो बोर्ड ना, अधिसुचोवणी लेगीत ना आनी मार्केटा भायर पे पार्किंगेचे पयशे घेतात हो हफ्ता वसुलीचोच प्रकार आशिल्ल्याचो आरोप करीत बेतूल, पणजे आनी वास्कोचे बोटकार बुधवारा मडगांवच्या होलसेल नुस्त्या मार्केटात एकठांय आयिल्ले. फुडले फावट असो प्रकार घडत जाल्यार सोपो कंत्राटदाराक भायर काडून मारतले, बोटकारांनी शिटकावणी दिल्या. मारपेटाची घडणूक जावन 3 दीस जाले, पूण दुबावीत अजूनय मेकळेपणान भोंवता. फातोड्डा पुलीस निरीक्षक सांगता, आपूण कायदेशीर मार्गान हो प्रस्न सोडयतलो, पूण प्रत्यक्षात मात कांयच जाल्ले दिश्टी पडना अशेंय बोटकार सांगतात. सोपो कलेक्ट करता पार्किंग चार्जीस. हांगा बोर्ड ना, काय ना, एक नोटिफिकेशन ना, काय ना. हांगा हे एक्सटॉर्शन रॅकेट चलता हँड इन ग्लो विथ PDA आनी पुलीस. पुलीस कित्याक म्हणटा, आतां ताका 3 दीस पयलीं मारला, 3 दीस संडे मॉर्निंग. आतां पर्यंत पुलिसांनी ताची दखल घेवंक ना, ताका अरेस्ट करूंक ना, काय ना. हे हांगा सगळे अस्तव्यस्त पडला. हांगा PDA मार्केटान पळय घाण जाल्या, दोपरभर रेबो जाला. हांव चेअरमॅना कडेन रिक्वेस्ट करता PDAच्या, हांगा येवन एक दोळे उगड, दोळे तुका देवान दिल्या, दोळे उगड आनी पळय हांगा कितें जालां. कुसला हांगा किडे पडल्या. हे पळय किडे हांगा भोंवताले, आतां किडे पडल्या, पळय म्हणटा हांगा कितें जालां ते. हे आमी लोकांनी खावपाच्यो वस्तू विकता, हांगा खाता आमी व्हरून घरा नुस्तें. हे अशें जायत जाल्यार लोक पॅन्डेमीक चालू आहा, मरतले हांगा हे जायत जाल्यार. आनी दुसरी गजाल, हे आतां पळय हे हांगा भितर 100 रुपयाचें नुस्तें व्हरपाक येता लोक, आनी 100 रुपयाचें नुस्तें व्हरून 100 रुपया जोडून खाता. तांकां सोंप मेवला
सोंपो कित्याक लागून तो जेन्ना कोणी नुस्तें घेता रस्त्याचेर आनी कितें बिजनस एक्टिविटी कॅरी ऑन करतात तेन्ना तांकां रायट हा पयशे मागपाक. जेन्ना गाडी पार्क जाता तेन्ना तांचे कडेन पयशे मागपाक रायट ना. तेमी पे पार्किंगाचो बोर्ड लावपाक जाय आसलो, कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव घालपाक जाय आसलें आनी तेन्ना ही एरिया नोटिफाय करपाक जाय आसली पार्किंग एरिया म्हणून. तेन्ना की तेंच्यांनी पार्किंगाचे पयशे घेवपाक जाय. इतली आजरांनी हे पळय मोटरसायकली आहाय, लोकांची गाडी आहाय, हे दिसाक लाखांचो स्कॅम हो. आतां ताका एरेस्ट पासून कोण नाही, कोण म्हणटा MLA विजय सरदेसाय हितून इन्वॉल्व आहा म्हणून. ते कोणूच ताका अरेस्ट करूंक सोदना. कित्याक लागून ही दादागिरी? अरे आमच्या बोटकाराक जेन्ना रायटफुली ताका तेणें भितर सोपहारी करून तो भायर येवन गाडी पार्क केल्ली तेणें, ताका येवन कित्याक मारपाक गरज जाली तांकां? दे कॅन टेक लॉ इन देअर ओन हँड्स. आनी विजय सरदेसाय जालो, ते कोण अल्ताफ आनी कोण देव जाले. वयर म्हाकाय केला आमगे मारुती येयली, कोण मेल माय नुस्त्या गेले 2 दिसांनी आनी गाडी हांगा आयले. तो द्रावरा 2 हालोयता पयशे मू द्रावर मुजबल येयलो. माय म्हणा लागल पयशे मागत हांव गेली. हांवें म्हणलें केसो पयशे जाय गाडये म्हणा लागलो. हांवें तो मनीस मेला तेच बरें होना तूं वयता जाल्यार तूं काय धाडटा जाल्यार हांव कित्याक 50 रुपया गाडी दोन एक किसोन घायल्या 50 रुपया म्हळ्यार बाजरा सिस्टम आमगे म्हाका स्वता बरें आमी तो एक दाय कसले प्रॉब्लेम ना. ह्या होलसेल मार्केटान कांयच कंट्रोलाचेर ना. कोण आपणाक जाय तें कोत्ता. आयज जरी तर हे काव हे तर मारपाक तर हे बाग आयज आमच्या बोटकाराक तर मारपाक पावले जाल्यार मुखार कितें जातलें तें कांय खबर ना. आयज पासून हेणें वचोन इमिजिएटली वचोन हाणें कंप्लेन दिलें पुलीस स्टेशनाचेर. पूण पुलिसांनी कांयच करूंक ना. हो ही रेजिस्टर्ड जाल्यार तिवूय खबर ना. म्हणटकच आयज हें सगळें विचारपा लागून आयज आमी ह्या फीश होलसेल फीश मार्केटान आयज आमी येयल्या. थंय भायर ते म्युन्सिपालिटीची सोपो घेता कोण आनी थंय हो आमचो लोकल एक फिशरमॅन आहा ताणें कितें गाडी लायिल्ली थंय आनी तो जेन्ना ताचे कडेन सोपो मागपाक गेलो तेन्ना ताचे कडेन पयशां लागून कितें तांचें आर्ग्युमेंट जालें आनी ताणें त्या भुरग्यान ताजेर लूट मारली. तो आज तांचे थोडे बोटवनच ते हाजे ताजे एसॉल्ट जालें ताका मात थंय हें करपाक प्रोटेस्ट करपाक थंय जमिल्ले. सो ते आतां हांगा म्हाका विजीट करपाक आयिल्ले रिगार्डींग टू आस्क दॅट अबावट दॅट इन्सिडंट. सो तांचें आयकून घेतलें हांवें कितें आसा तें आनी हांवें तांकां सांगलें की हांव कितें आहा तें लिगली करतलो आनी हांव कितें आहा तें कायदेशीर करतलो त्या इन्सिडंटाचेर आनी आय वील गीव जस्टीस टू. पार्किंगेचे पयशे घेवपाक कोणाकूच सांगोंक ना. मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष लिंडन पेरेरान सांगले, पार्किंगेचे पयशे कोण घेता ते आपल्याक खबरच ना. हांव हे विशीं चवकशी करपाक लायता अशेंय पेरेरान सांगले. कित्याक आमगेले कोण मारलो काय म्हाका विचारपा येयल्लो. हांवें म्हणलें आमगेले कोण सोपो कलेक्शन करता ते म्हाका खबर ना म्हणलें. म्हणल्यार तो म्हणटा थिंगा अर्ली मॉर्निंग म्हणटा तो असली इलिगल बिजनस चलता, लायक पार्किंगाचे पयशे घेताय म्हणटा तो. आनी कोणी नुस्तें बी घेवपा आयला पळय तेंचे कडेन ते पार्किंगाचे पयशे आहा. म्युन्सिपालिटी आमी कोणाक हें करूं ना, पार्किंगाक पयशे घेवपाक कोणाक सांगूंक ना आनी आमी कोणाक इन्स्ट्रक्शन दिवंक ना तिका. सो हांव नो कोण घेता ते पार्किंगाचे पयशे. आय हॅव टू डू द इन्व्हेस्टिगेशन आनी फायंड आउट हू इज टेकिंग मनी फॉर दीस पार्किंग. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. वेंचणुकीक 2 म्हयने शिल्लक आसतना मतदार वेळेरेंतल्या बदलाक लागून सांकवाळ वाठारांत बोवाळ पडला. भौगोलीक सातत्य पाळूंक नाशिल्ल्याचो आरोप करीत सांकवाळ पंचायतीन बुधवारा मतदान वेळेरेंत नवीन भाग तयार करपाक खर आक्षेप घेतलो. मतदान वळेरींत नवीन भाग तयार करपाचो प्रकार पुरायन चुकीचो आशिल्ल्याचे सांकवाळ पंचायतीचे म्हणणे. ह्या नवीन भागाक लागून लोकांक मतदाना वेळार मतदान करतना त्रास जातलो खंय. भूगोलीक विशमताय आसून लेगीत एका प्रभागांतल्या कांय मतदारांक कुशीक काडून दुसऱ्या प्रभागांत घालून नवीन भाग करपाचो हो यत्न पुरायेन चुकीचो आसा. पंचायत वांगडी आरिश कादर सांगता. पळयात ताजें म्हणणें. When I went to enroll some people, I just wanted to see the neighbors, side neighbors, because we have to verify before enrolling anyone. So when I went through the website, I came to know that a lot of new parts have been formed in 27 Kortali constituency. Part number 10. A new part has been formed, part number 10, forming of one section from near Maruti temple, which falls in ward number 7. The other portion from near Sulabh toilet, which falls in ward number 8. The other section which falls in my ward in ward number 9, that is near Sachidanand temple. And in between there are around 6-7 parts which have been excluded, and this part especially in my ward, from my ward, Sachidanand temple, around 250 voters have been taken from there and put into this part number 10 and forming a new part where there is no geographic connectivity also, no continuity also you can say. So if the department of the government agencies or the election commission or the
people who are in charge of this formation of these new parts, if they, what I inquired with them, they told me that those parts which have 1,000 and above voters, we have formed a new part. Okay, I understood. If they formed a new part, why not take it in one line? If suppose particular ward number 7 or part number 6 it is starting, then if they are falling short of 1,000 voters, you can take it from the adjacent part number 7, part number 8, part number 9, in a sequence, in a continuity. Not lifting people 300 from a different area and 300 people from a different area and putting and clubbing them together, making a part. नंबर 13 जे वोटर्सांचे हे दिल्ल्या, these voters are staying in one side of Zuai Nagar because they stay in near second petrol pump. Okay, they suppose old Maruti temple, magi Ashapura hardware, they come this side. And thoda E colony means that is behind in Zuari area. Okay, according to Poile Popa Gelele, and they have to come to vote in Ashiana school in Zuai Nagar. And where is Ashiana school? It is in Zari. Means people have to come to vote from one corner of Zuai Nagar, means one corner of Zuai Nagar, and they have to come to Zari to cast their votes. It's totally wrong. It's not fair. Je kele apo, it's not totally, it is totally wrong. Ye lokank tras jatle phale election ata assembly election atla. Forget about this panchayat election. It will be after panchayat election will be later. But for this assembly election itself, if you are doing such kind of thing, अरे हांव कितें म्हणटा, पंचायत बॉडी आसा, आम पंचायतीचे बॉडी आसा, सरपंच आसा, तांकां घेवन तांकां विचार तरी, मेंबर्स आर एवरी वॉर्डान, इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर, यू कॅन टेक केअर ऑफ देम, तुमकां दाखयतले ते which area falls in which ward and which is a better place for people to come and vote. But what they have done it totally wrong. So I just want the authority, whoever authority is in charge of this, please look into the matter because it will be very difficult for the voters to come out during election time. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र आणि ओडिशा मधल्या 44 महत्वाच्या जिल्ह्यातल्या 7,287 गावांक बेगीनूच मोबाईल कनेक्टिव्हिटी मेळटली. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरान जाहीर केले. तशेंच मंत्रिमंडळान मार्च 2023 मेरेन 10 विचारांनी प्रभावित जाल्ल्या वाठारा खातीर रस्तो जोडपी प्रकल्प सुरू करपाक मान्यताय दिल्या. मोबाईल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प कबलातीचेर सय केल्या उपरांत 18 म्हयन्याच्या पयलीं हे प्रकल्प पुराय करतले. उक्त्या बोली प्रक्रियेच्या माध्यमांतल्यान 4G मोबाईल सेवांची तरतुदी विशीं काम दितले खंय. ह्या प्रकल्पा खातीर 6,466 कोटी रुपया खर्च अपेक्षित आसा. 5 राज्य जहां पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के 44 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे 44 आकांक्षी जिलों के 7,267 गांव में मोबाइल टावर्स की और मोबाइल फ़ोन को जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर दी जाएंगी, मोबाइल टावर्स की कनेक्टिविटी दी जाएंगी. ये 4G पर आधारित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्णय किया गया है. इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6,466 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है और जिनमें हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ 5 वर्षों के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का भी प्रावधान इसमें सम्मिलित है. ये व्यय जो है ये यूएसओ फंड से किया जाएगा, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के उसके माध्यम से किया जाएगा. और इस प्रोजेक्ट से देश के इन क्षेत्रों को जहां पर अधिकांश जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे नागरिकों को ई गवर्नेंस का भी सेवाएं उपलब्ध होंगी. रस्ते आणि पुलांचे काम पुराय करपा खातीर प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजण सप्टेंबर 2022 मेरेन चालू दवरपाच्या ग्रामीण उदरगत विभाग आणि ग्रामीण उदरगत मंत्रालयाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्या. 5,714 किलोमीटर लांबायेची 398 पुलांची कामां पुराय जावपाची आसात. आनीक 1,887 किलोमीटर लांबायेचो रस्तो आणि 40 पुलांच्या कामांक मंजुरी दिल्या. येरादारी आणि सुरक्षेच्या दृष्टिकोनांतल्यान महत्वाच्या आशिल्ल्या प्रकल्पाच्या पूर्तताये खातीर ही येवजण मार्च 2023 मेरेन वाडयल्यात. इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जिसमें से केंद्र सरकार 22,978 करोड़ रुपए व्यय करेगी. और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2019 में जारी संकल्प पत्र, जिसमें 75 माइलस्टोन्स फॉर इंडिया एट 75 में शामिल संकल्प हर एक गांव को हर मौसम में सड़क से जोड़ने को सुनिश्चित करने का प्रयास ये पूरा किया जाएगा। और सभी गांवों तक सड़क से जोड़ने का काम मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर PMGSY 3 की भी मैं बात करूं तो उसमें भी आप देखेंगे कि 1,12,419 करोड़ रुपए का व्यय होगा 2024-25 तक, और इसमें लगभग 1,40,041 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, 2,626 ब्रिजेस बनेंगे, और अगर आज की जो मैं बात कर रहा हूं 33,822 करोड़ रुपए के व्यय की बात, उसमें से 32,152 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा और 2,648 लॉन्ग स्पैन ब्रिज ये भी पूरे होंगे। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। नावेलीच्या रोजरी सायबिणीचे फेस्त बुधवारा व्हडा उमेदीन मनयले। कितल्याशाच भाविकांनी इगर्जीन वचून सायबिणीचो आशीर्वाद घेतलो। कोरोना महामारीक लागून फाटली 2 वर्सां हें फेस्त करपाक मेळ्ळें ना। ह्या वर्सा कोरोनाचो प्रभाव मातसो उणो जाल्ल्यान हें फेस्त मनयलें। गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान रमेश नायक रावत। दर दिसा सांजवेळार गडगड मारून पावस येता। आता तो 21 नोव्हेंबरा मेरेन येतलो। कांय कडेन कमी जाल्यार कांय कडेन उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचे हवामान खात्यान म्हटलां। चडांत चड तापमान 33 आनी उणेंत उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें। सकाळ फुडें दवाची कुपां दाटून येतली। देखून सकाळ फुडें प्रवास करप्यांनी सादुरताय बाळगची। फुडल्या 24 वरांत तापमानात 1 डिग्रीचो उणाव दिसून येतलो। वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो। हो वेग वराक 60 किलोमीटरा मेरेन वाडपाक शकता। दर्याक खुबळिल्लो आसतलो। देखून नुस्तेकारांनी बोटी घेवन खोल दर्यांत वचचें न्ही, हवामान खात्यान सांगलां। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात। कोरोना महामारीच्या काळात गिरेज जातनाय दवऱ्या, सोशल डिस्टन्स वापऱ्या, मास्क आनी सांबाळ्या भलायकी सगळ्यांचीच। मिळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।